सगळ्या समस्त गोंयकारांक नमस्कार। हांव उमाकांत च्यारी, आरजीपी दाबोलीम प्रेसिडेंट। जाल्यार गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम सुरू केला। जाल्यार त्या कार्यक्रमान हांवें एक प्रश्न विचारलेलो ज्वारीनगरचे इल्लीगल बस्तीक लागून। जाल्यार हांव तुमकां तो एक ल्हानसो व्हिडिओ दाखयता। मला दाबोळेच्यान उमाकांत च्यारी कॉल करतात। उमाकांत बाब, हॅलो। हय, तुमचो प्रश्न विचारात। गुड इव्हनिंग सर। गुड इव्हनिंग। हांव उमाकांत च्यारी उलयता दाबोलीच्यान। उलय। सर, सध्या आमी गोंयकार आसा न्ही सर, ते आतां सध्या गोंयांत सामकेच अनसेफ जाल्लेले आसा सर। येयल्ले दिसा कितें जाल्लें आहा? दिसान सर। हॅलो। हा, कितें जाल्लें आहा म्हटलें तुवें? आमी गोंयकार सर, गोंयांत सामकेच अनसेफ जाल्लेले आसा सर। अनसेफ अनसेफ, अच्छा। अनसेफ जाल्लेले आसा सर। प्रत्येक दिसा 2-2, 3-3 मर्डर जातात सर। क्रायम्स असो वाडत आसा, मॉलेस्टेशन जाता, रेप जाता सर। आमी सामकेच अनसेफ आसा सर। ते कित्याक ते सर तुमकां खबर आसा, हे मायग्रंट्स आसा ते खूब वाडत आसा। मायग्रंट्साचे काय इन्फ्लक्स असो वाडटा, काय कंट्रोल ना सर तेजे। मेन म्हटल्यार कितें आसा, मायग्रंट्साचे जे इल्लीगल बस्तीज आसा सर, ते वाडत आसा। आणि आमच्या मोर्मुगांव तालुक्यात अशी एक ज्वारीनगर हांगासर एक व्हडली इल्लीगल बस्ती आसा। एक गजाल च्यारी बाब तुका परत एकदा सांगता हांव। म्हणजे इम्पॉर्टंट गजाल कितें आसा तर आमी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पुलीस अशा पद्दतीच्या कसलीय केस आपल्याकडे आयली काय तेजो डिटेक्शन रेट हो खूब हाय आसा। लोकांकूय खूब कॉन्फिडन्स आसा पुलिसांनी त्या खातीर बारीक सारीक केस सुद्धा जी आसा पळय ही रिपोर्ट करता, म्हणून आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस। आता तुम्ही पहिले सीएमान कशे आन्सर क्वेश्चनाचे दुसरे आन्सर दिले की डिटेक्शन रेट। आम्ही म्हणता की इल्लीगल बस्ती ह्यो आसात तरी कित्याक, हे इल्लीगल बस्तीची गरजूच ना। हांगासर ह्या इल्लीगल बस्तीन क्रिमिनल्सान येवन रावपाक चान्स पडटा। ह्या 2 दीस आधी पयला तुम्ही न्यूजार पयलात आसतले की 2 जण क्रिमिनल्स धरलेले आसा त्या बस्तीनूच। ज्वारीनगर बस्ती जी आसा तितून 2 क्रिमिनल्स धरलेले आसा। जाल्यार ते खंय मर्डर करून येयल्ले खंय, आणि ते हांगासर त्या बस्तीन ज्वारीनगर बस्तीन आश्रय करून असले। जाल्यार ह्यो आमचे माझे मागणे असले की हे इल्लीगल बस्ती डेमोलिश करच्यो, जेणे करून थंयसर येवन कोण रावचोच ना, क्रिमिनल रावपाकूच चान्स नासतलो। क्रायम रेट डिटेक्शन आसा ती बरीच आसा। हांव गोवा क्रायम ब्रांचीक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी येदे व्हडले क्रिमिनल्सांक धरून घेवन गेले, ही खूब बरी गजाल आसा। पूण ही जी बस्ती जोपर्यंत उरतली तोपर्यंत हांगासर कितलेशेच क्रिमिनल्स येवन रावतले, आणि आसूय शकता। हितून काय दुबाव ना, हितून दुबाव घेवकूच शकना की थंयसर क्रिमिनल नासतले अशें म्हणून। त्यान भायर वेर्णा जी इंडस्ट्री आसा वेर्णा, जाल्यार त्या वेर्णा इंडस्ट्रीन ह्या ज्वारीनगरांतले कितलेशेच लेबरर ते वेर्णा इंडस्ट्रीन वयतात। अशें आसूं शकता ते क्रिमिनल्सूय थंयसर वचोन थंयसर वेर्णा इंडस्ट्रीन कामाक वयता आसतले, हितूनय काय दुबाव ना। जाल्यार आनी एक गोष्ट म्हटल्यार आतां आयज जेन्ना बीजेपी गव्हर्नमेंट जेन्ना पावरान येता तेन्ना हे वोट बँक्साक लागूनच, आणि हे वोट बँक्स आसता ते ह्या असल्या इल्लीगल बस्तीक लागूनच वोट बँक्स आसता। ह्या वोट बँक्साचेरूच आमची बीजेपी गव्हर्नमेंट निवडून येता। जाल्यार आमकां सामकोच भंय उरता की ही बस्ती तशीच उरतली आणि हांगासर कितलेशेच क्रिमिनल येवन रावन वयतले। जाल्यार हांव सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताकडे रिक्वेस्ट करता की हांगासर बेगोबेग ही बस्ती जी आसा ती डेमोलिश करची, जेणे करून हांगासर क्रिमिनल येवन रावचे ना। आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार तितून एक बेगीन तेच्या पयलीं हांगासर सर्वे करचो, जावं थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन लावचे की थंयसर आनी क्रिमिनल्स आसा काय म्हणून, जेणे करून आमचे गोंयकार सेफ उरतले। हांव गोंयकारांकूय एक रिक्वेस्ट करता की ह्यो बीजेपी गव्हर्नमेंट जो आसा हो त्या बस्तींचेरूच लागून आयज पावरान येता। जाल्यार खंय तरी हेच प्रमोट करता काय थंयसर ते बस्तीन तांकां येवन रावंक दिवपाक, जाल्यार हेचेर विचार करचो सगळ्या गोंयकारांनी। देव बरें करूं।